प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 11वो विसवोर वोड 27 आनी 28। Luke chapter 11 verses 27 and 28। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। तो अशें उलयता थंयच आसतना जमलेल्या लोकांतले कोण एकले बायलेन व्हडल्या ताळ्यान ताका म्हणलें, तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें ओटें बागी। पूण ताणें म्हणलें, हें खरें, तरी पूण देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळतात ती अदीक बागी। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी आयकता जेजू कितें म्हणटा हे बायलेक, जी बायल जेजूच्या मांयक मोरयेक इतलो मान दिता। आनी कित्याक म्हणटा काय, कित्याक ती जाणो आसली की मोरी जावन आसली जेजूची आवय। आनी जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो तो देवाचें उतर परगट करतालो, तो लोकांक शिकोवन दितालो, तो मिलाग्री करतालो, तो अजापां करतालो, दुसऱ्यांक बरें करतालो। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ही बायल जेजूक पळयता आनी जेजू जें कितें करता तें आपल्या दोळ्यांनी तिका दिसता, ती आयकता कितें सांगता तें, ती आतां जेजूच्या मांयक मान दिता। आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना कोण आमकां पळयता आनी म्हणटा तुजी आवय सदांच सुभागी, तुजी आवय जावन आसा एकदम बेसां भरलेली, कित्याक तुजे आवय वरवीं तुका आयज तूं जो मनीस जालाय, तुजे आवयक तातूंत एक जागो आहा। तुजी आवयन इतलें काम केलां म्हणून तूं आयज बरें काम करताय। आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ती बायल जेजू कडेन येता म्हणटा आनी मोरयेक इतलो मान दिता, म्हणटा तुका सांबाळलेलो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें व्हडलें बागी म्हणटा। आनी भाव भयणीनो, कितले फावटी आमच्या संवसारान जेन्ना कोण आमकां पळयता ती सदांच आमच्या आवयक मान दिता, म्हणटा तुजी आवय एकदम बरी बायल म्हणून, बरी आवय म्हणून तुमी आतां बरी भुरगीं जाल्यात। आनी वय हें खरें भाव भयणीनो, वय आमच्या आवय वरवीं भुरगीं खूब शिकतात। जेन्ना भुरगीं बरीं नात तातूंत आवयक एक व्हडली जबाबदारी आसता। हांव म्हणना की भुरगीं वायट जाता सदांच माय वायट वय, पूण कितें म्हणटा हांव, देवाचें उतर आमकां सांगता आनी खूब लोक आमकां सांगता की जेन्ना कोण भुरगीं बरे भाशेन आसतात तांच्या मांयचो, तांचो कितें म्हणटात ते भाशेन जी मांय तेंचे बरोबर आसता ल्हानथान तिका शिकयता, त्या मांयक व्हडली जबाबदारी आसता। आनी भाव भयणीनो, बाय म्हणटा कामाक वेतात, ते आपले दूड हाडटात, ते सर्विसीक वेतात, पूण मांय सदांच घरा आसता। आनी आयज जेन्ना ही बाय जेजू कडेन येता म्हणटा तुज्या मांयक हांव इतलो मान दितां कित्याक तिणें तुका एक बरो भुरगो म्हणून आज वयर काडला। आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आमी आयकता, आमी मांय जाल्या, आमी आवय जाल्या ह्या भुरग्यांची, आमकां व्हडली जबाबदारी आहा। वय आमी कामाक वेता, आमी खूब वस्तू करता, पूण आमची पयली जबाबदारी जाता आमच्या भुरग्यांक पळोवपाक, आमच्या भुरग्यां बरोबर रावपाक, आमच्या भुरग्यांक बरे भाशेन शिकोवपाक, आमच्या भुरग्यांक देवाच्या उतराची सोजमणी दिवपाक। आनी तें केन्ना घडटलें, जेन्ना ती आवय देवाच्या उतरान रिगून आसा, तिजो संबंद देवाशी घट आसा, ती फकत संवसाराच्या वस्तू वरवीं चड वेळ काडिना, पूण खरें देवाच्या उतरान रिगून आसा, ती मागणी करता, तिजो संबंद देवाशी घट आसा। जेन्ना तिजो संबंद देवाशी घट आसा, ती आपल्या भुरग्यांक देवाच्या उतरान वयर काडटा। तेजे फुडें कितें घडटा, जेन्ना ही बायल जेजूक म्हणटा तुजी आवय एकदम हांव इतली सुभागी, जेजू तिका कितें सांगता, ती म्हणटा, पूण तो म्हणटा हें खरें, म्हणटा हें खरें, वय म्हजी आवय भागी कित्याक तिणें म्हाका जल्म दिला। पूण तेच्या फुड्यान जेजू कितें सांगता, तो म्हणटा तरी पूण देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती अदीक भागी। म्हणजे भाव भयणीनो, जेन्ना ही बायल जेजूच्या आवयक मोरयेक मान दिवंक सोदताली, म्हणूंक सोदताली की ती भागी म्हणून, जेजू आयज आमकां सांगता
त्या लोकांक सांगतालो आनी आमकां सांगता की जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी तें सांबाळटा आमी मोर येवन ओदीक भागी. कित्याक गाय, जो कोण भाव भयणीनो देवाचें उतर आयकता, फकत जस्ट एका कानार आयकलें आनी दुसऱ्या कानार सोडलें ताचो कसलोच फायदो जावचो ना. पूण जो कोण आयकता देवाचें उतर, तें उतरची सोजमणी घेता, तें उतर आपल्या काळजान रिगून दवरता, ताका सांबाळटा, तें उतर तोंडांतल्यान उलयतात आनी तेजे उपरांत तें उतर कोत्तात, ती खरें देवाची खोशी करतात. म्हणटच भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता, तो सांगूंक सोदता की आमची चोत्रां आमचें देवस्पण कितले फाटी मोरयेचेर, ह्या सांतांचेर, ह्या लोकांचेर आनी खूब लोकांचेर आसता. तो फकत आमकां सांगता, तुमची चोत्राय फकत म्हज्या उतराचेर दवरात, म्हजें उतर सांबाळात, म्हजें उतर जें तुमकां सदां मेळटा तें आयकतात तें सांबाळात. तेन्नाच की तुमी मोर येवन ओदीक भागी जातल्यात, तुमी सांतावण भागी जातल्यात, तुमी एके भाशेन सांत जातल्यात. कित्याक भाव भयणीनो, आयज आमकां देवाच्या उतराची सोजमणी नाका, आमकां उतर नाका, आमकां जाय फकत देवस्पण, आमकां जाय धर्म जाय. हे मागणें कर, तें मागणें कर, तेच कर, खूब देवस्पण कर, पूण आमकां उतराची गरज ना. म्हणून आमी सदांच पयस वेतात देवाशी, मागणें करता, वय खूब करता, पूण आमकां देवाचो संबंद घडना. कित्याक आमी ताचें उतर आमी नोको, ताचें उतर आमी शिकोवंक सोदिना, ताचें उतर आमी पाडूंक सोदिना. तर आयज जेजू आमकां कितें सांगता, तो आमकां शिकयता. तो म्हणटा, देवाचें उतर जें तुमी आयकतात तें उतर तुमी पाडात, सांबाळात, आनी जेन्ना तुमी सांबाळटात तें देवाचें उतर कोत्तात तुमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत, तुमी म्हज्या बापाची खोशी करतात. ज्या भाशेन जेजून देवाची खोशी केली, तो खुर्सार गेलो आनी ताणें आमचें मरण मेलो, ताणें देवाची खोशी केली, आपल्या सोर्गीच्या बापाची खोशी केली. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आसा तेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, देवाचें उतर सांबाळटा, देवाचें उतर कोत्ता, आमी देवाची खोशी करता. आमी मनशांची न्हय, आमी आमची खोशी करिना, पूण आमी देवाची खोशी करता. आनी जेन्ना आमी देवाची खोशी करता, आमी सगळ्यावन ओदीक भागी जाता, मोर येवन भागी जाता, आमी खरीच भाशेन देवाची भुरगीं जाता. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी परतून परतून नियाळ करुया आनी हें उतर आमच्या काळजान सांबाळून, हें उतर दिसपट्ट्या जिवितांत पाडूंक आनी देवाची खोशी करूंक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सोर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक गोड तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव